Kushal sami bonche, kushal dado sami ramche, moga jivit explore, power jivit core. Kushal sami bonche, kushal dado sami ramche, moga jivit explore. मार्कूचे शुभ वर्तमान. आनी होड्यांतलो भायर सरतना हुस्कोल लोकांचो जोमो जेजून देखलो आनी गोवली नासलेल्या शेऱ्या पोरी आसले देखून तांकां चुचुल्लो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताचे शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जोबोर ओशीर जालो. लागशिल्ल्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी पोर्तिपालून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 200 देनाराचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे, हय? आनी तो तांकां विचारता, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ते सांगतात, 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं. सगल्या चोम्यांनी हरवे तोंड्याचेर जेवणाक बसोवंक लाय म्हूण तांकां फरमायता. आनी 100च्या आनी 50च्या जोम्यांनी ते कुशीन कुशीन बसले. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा कडेन दिले. तशींच 2 नुस्तीं सगल्यांक वांटली आनी सगोट जेवन दादोशी जालो. उरलेले कुडके तशेंच उरलेलीं नुस्तीं 12 करोण भर तांणी एकठांय केले. जेवलेले ते 5000 दादले आसले. देवाचें उतर हें.